जशी तुमकां खबर आशिल्लें की साऊथ गोवाच्या ऑफिसान हालींच आमची महिला मोर्चाची बैठक सुद्दां जालेली आसा। सो भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आनी त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे हर एक विंग म्हणजे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा म्हणा युवा मोर्चा हेंचें ऑलरेडी काम सुरू जाल्लेलें आसा। इनफॅक्ट आयज सुद्दां जेन्ना तुमी हांगा कॅम्पेनीची सुरवात पळयता तेन्ना कोर्ताली सारख्या मतदारसंघान आमचे ऑलरेडी मिटींग चालू आसा। त्या मिटींगेन हांव वचपाचें आशिल्लें पण एडजस्ट करून खंयसर तरी आयज हांगासर हांव येवन ती आयज मिटींग कंटिन्यू जाल्लेली आसा। सो बेजिकली ऑर्गनायजेशनल वायज जे काम आसा हें ऑलरेडी सुरू जाल्लेलें आसा आनी त्याच बरोबर म्हणजे रॅली किंवा आनी ज्यो गोष्टी आसा ज्या तर आमचे उमेदवार एड्रेस करतले पब्लिकाक हाचो सुद्दां प्रोग्राम ऑलरेडी पार्टीच्या तर्फे फुडें येतलो आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना नॉमिनेशन फायल जातलें आनी हळू जेन्ना रॅली सुरू जातल्यो तेन्ना आमकां बाकीचो कार्यक्रम जो आसा पळय तो प्रेसा मुखार सुद्दां येतलो। तुम्ही कितें पल्लवी तेमकां कान मंत्र बी दिला कितें कशी वेंचणूक लडोवप कशी हें करप? म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सगळे नेतृत्व जे आसा पळय न्ही हे सदांच एक सगळ्यां खातीर म्हणटा तशें एक वेवस्था आसता ज्या तर आपलो उमेदवार आसा ताका मुखार कशा तरेन काम करप किंवा प्रचाराची जी जबाबदारी जी आसा पळय न्ही थंय एक फक्त उमेदवारा पर्यंत मर्यादीत न दवरता हर एक पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा पळय न्ही तो ह्या प्रचाराचें काम पळयता आनी उमेदवार ताच्या स्वता इलेक्शनान आसल्या कारणान ती सुद्दां तितलीच जबाबदारी घेता। सो म्हाका दिसता कोणाकच अशें कानमंत्र दिवपाची गरज नासता। स्वता प्रत्येक व्यक्ती ही सक्षम आसता आनी त्या सक्षमतेन ती मुखार वता। दोतोरा प्रमाण तुमी बी साऊथ गोवानूच चड भर दितले प्रचाराक? आमी म्हाका दिसता पूर्ण गोंयान म्हणजे साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा हे दोनूय आमचे खातीर तितलेच इम्पॉर्टंट अशे मतदारसंघ आसा। सो महिला मोर्चा प्रभारी म्हणून महिला मोर्चा प्रभारी ह्या नात्यान ह्या दोन्ही मतदारसंघात स्वतः जातीन म्हजो लक्ष आसतलो। भरलेले प्लस बाकीचे उमेदवार इच्छुक आसलेले आता ते समाज माध्यमांतल्यान खंयच्यान कळ्ळें म्हाका खबर ना किंवा प्रेस मिडिया कडल्यान अधिकृत माहिती जी आसा पळय न्ही ती म्हाका दिसता एक पक्षाचा आमचे अध्यक्षच दिवं शकता आनी त्या अधिकृत माहिती नासल्या कारणान म्हाका दिसता अनेक गजाली ज्यो उलयल्यो वयता ताचे भितर आमी लक्ष दिवपाचें ना अशें म्हाका दिसता। तुमचें नांव येतालें प्रसार माध्यमांत? बरोबर, प्रसार माध्यमांचें नांव येतलें। हें अधिकृत नांव जें आसलेलें हें नासलें। अधिकृत नांव आयज आमकां कळलेलें आसा आनी त्या उमेदवारा खातीर आमी सगळीं जाणां काम करता। जे दीस टिकेट डिक्लेअर जाल्लेली आसा तेन्ना म्हाका दिसता तुमी पळयल्लें आसा की जरी प्रत्येक फावटीक जे आसा पळय न्ही ह्या लिस्टान येतले पण जे दीस लिस्टान येवपाचें आसलें तेन्ना व्यवस्थीत सगळ्या कार्यकर्त्यांक आपयले गेले आनी ताच्या उपरांत म्हणटा तशें टिकेट डिक्लेरेशन जालें आनी हें तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा कित्याक तुमचे सगळ्या प्रेस मिडियाच्या समोरूच हें डिक्लेरेशन जाल्लें आसा। सो खंयसरूच कसल्याच नाराजीचो प्रश्न ना। भारतीय जनता पार्टी खातीर आपले शीर्ष नेतृत्व जे आसा पळय न्ही हे सक्षम आसा योग्य उमेदवार दिवपाक। योग्य उमेदवाराची निवड जाल्लेली आसा आनी म्हाका सारको अभिमान आसा एक महिला म्हणून की एक महिला उमेदवार हांगासर एका अशा साक्षर राज्यान आमकां मेळिल्ली आसा। एक आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय जेन्ना आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी म्हणून हर एक सेक्टर आमी टच करता तेन्ना म्हाका दिसता राजकीय क्षेत्रान आसूं वेवसायीक क्षेत्रान आसूं सामाजीक क्षेत्रांतल्यो महिला आसतल्यो सांस्कृतीक क्षेत्रांतल्या महिला आसन ह्या सगळ्यांचो आस्पाव एका इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान आसपाक जाय आनी म्हाका दिसता तोच यत्न भारतीय जनता पार्टी तर्फे जाल्लो आसा आनी हाच्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता। आमी सगळीं जाणां भारतीय जनता पार्टी एज अ गोवा प्रदेश म्हणून नेटान काम करतली। सो जो विरोधक आरोप करतात की महिला मोर्चा भाजप आसा ह्यो कार्यकर्त्यो फक्त आंदोलनानूच उरल्यो किंवा अशें म्हणून आनी म्हाका दिसता काँग्रेसीन स्वताच्या खेम्यान मातशें चड लक्ष दिवन पळोवपाची गरज आसा। अजुनूय तांचो एकूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो ना। स्वता म्हाका दिसता आपल्या घरान तांच्यांनी लक्ष दिवचें पयलीं दोन्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करचे आनी मागीर दुसऱ्याचेर आरोप करचो।